सांताक्रूज पंचायतीच्या उपसरपंच पदाखातीर बेरेस्तारा वेंचणूक जाली. उपसरपंच पदाखातीर एकच अर्ज आशिल्ल्यान वेंचणूक अधिकाऱ्यान लाफिया दी ऑलिव्हेराची बिनविरोध उपसरपंच म्हूण नेमणूक करता अशें जाहीर केलें. Election of Deputy Sarpanch, the presiding officer do hereby declare that Lafira Santan de Oliveira declare unopposed as Sarpanch of Village Panchayat Santacruz. Deputy Sarpanch of Village Panchayat Santacruz. 11 पंच वांगडी आशिल्ल्या सांताक्रूज पंचायतीन लाफियाची उपसरपंच म्हूण नेमणूक केल्ल्यान हजर आशिल्ल्या पंच वांगड्यांनी आनी लाफियाच्या बऱ्या मागत्यांनी लाफियाचे अभिनंदन केले. हेर पंच वांगड्यांनी आपणाक उपसरपंच पदा खातीर तेंको दिलो म्हूण आभार मानल्यात. तशेंच सांताक्रूज पंचायत वाठारांत कोयराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर प्राधान्य दितले अशें सांगलां. The MLA and all the people of Santa Cruz for giving me this opportunity and electing me as a deputy sarpanch. We have started the garbage thing and we are looking forward to develop the market area. So we will develop the Santa Cruz market area and we want all the people of Santa Cruz also to support us so that we have a beautiful Santa Cruz. आयचो दीस सांताक्रूज पंचायतीक खोशयेचो दीस. कारण आमच्या पंचायतीन विरोधक ना, सगळे वांगडी एकठांय आसात आनी एकठांय रावूनच सांताक्रूजाची उदरगत करतले अशें सरपंच आरावजो हांणी सांगलें. आमकां आयज ओपोजिशन कशें दिसना. आयज सगळ्या पंच मेंबरांनी एकवटान लाफिराक सपोर्ट केलो आनी ताका अनअपोज हाडले. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA बाब आंतोनियो टोनी फेर्नांडीस, कित्याक ताज्या आदारान हे बरे भाशेन हें इलेक्शन जालें. आनी तशेंच मागता हांव जें लाफिरान म्हणलेलें आसा, आमची फर्स्ट प्रायोरिटी जावन आसा गार्बेज. आयज गार्बेज आमी कॉमेस केल्या, डोर टू डोर वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज. गार्बेज कलेक्शन जाल्यारूय तरी पूण हांगासर ब्लॅक स्पॉट जायते आसा. लोक जायतो हांगासर भायलो लोक जावं मायग्रंट लोक आहा तो रस्त्याचेर गार्बेज उडयता. आजून पासून गार्बेजीचें प्रॉब्लेम सॉल्व जावं ना अशें हांव म्हणना, पूण मागता ह्या सगळ्या लोकांनी आमकां हे गार्बेजीक लागून सहकार्य दिवचो. आनी आयज सावन आमी ब्लॅक स्पॉट आसा, अबावट एक 13 सुमार ब्लॅक स्पॉट्स आसा सांताक्रूजान, जे लोक भायले लोक हाडून गार्बेज उडयता. आमी आयज सावन कॉमेस केलां सेक्युरिटी दवरपाक. एक सेक्युरिटी आसतलो आनी ज्या वाड्यांनी ब्लॅक स्पॉट आसा त्या वाड्यांनी लोक आमकां हेल्प करतलो आनी सेक्युरिटीक हेल्प करतलो. आनी लोकां कडेन सांगतले आमी, बाबा तुमी गार्बेज हांगा उडयनाका जाल्यार तुमचेर फायन पडटलें 1000 ते 5000. हांव मागतां लोकांचो स्वेकार हे आमचे सांताक्रूज क्लीन दवरपाक. तशेंच लाफिरान म्हणलां मार्केट कॉम्प्लेक्स आमकां जायतोच त्रास पडलो हांगासर, कित्याक आमचे हांगासर आमच्या बाजारान आमची पंचायत आसा आनी सगळे मार्केट नुस्तेकार जावं भाजी विकता, फ्रुट्सां विकता, सगळे हांगासर आसा आनी आमकां खूब त्रास जाता. लोकांक सांगलें आमी खूब पाटी, बाबा रस्त्यार विकिनाहा, तरी आसतना लोक सोजमाना आमचे. सो आमी आतां हेज्या फुडें आमी फाल्यां आमची फोर्टनायट मिटींग आसा, ते मिटिंगेर आमी डिसिजन घेतले आनी परतून ग्रावंड वर्क करतले आनी रस्त्यार आसा ते आमी बंद करतले म्हूण मागता. एक आमी स्पॉट व्हडलो स्पॉट हांगासर आमचो BVG प्रायवेट लिमिटेड आहलो पळय तो हायवेचेर, तो आमी सक्सेस जाले, कित्याक होम सोसायटी आनी त्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो. सद्दां आमी रातचे 12 पासून रावताले, सकाळीं येताले 5 येताले सकाळीं आमी, आनी तो करून तशे भाशेन करून आमी ब्लॅक स्पॉट हो बंद केलो. आमी वोटरा सुमार आमी 20 जाण लोक धरलेले गार्बेज उडयता पळय, तितूंतले वोटरा लोक मेर्शेचे लोक गार्बेज उडयताले. सो ते बंद जाले आनी तो स्पॉट आयज क्लियर जालोलो आहा. आनी तशेंच हे भाशेन दुसरे ब्लॅक स्पॉट आमी क्लियर करतले.